हे ते जे पळय म्हणजे एलिगेशन तेमी घातलां तें सगळें फॉल्स एलिगेशन. तेन्ना आमच्या पार्टीचो म्हाका डिक्टेट येयलो तेन्ना पार्टीन म्हाका सांगलें तुमी आमी बीजेपीक ओपोज करीत येयलेले आसात, सो आतां फुडें तुवें ओपोज करचो आनी काँग्रेसाक वोट मारचो. दोरी काँग्रेसाचे कोणूच तेजे रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणजे आमच्या थंय येवंक नात, फोनूय करूंक ना. सो हांव हेजे एज पर द हे शेड्यूल हांव हॉलान गेलो, हेज्या मिटिंगेच्या हॉलान गेलो आनी बसलो. तेन्ना काँग्रेसाचे चौग 4 जाय आसले कॅन्डिडेट आनी ह्यार कोण नासले. सो तो प्रोसेस चालू जाता उपरांत ते येयले, निमाणे वखदां येयले आनी ते मागीर तेमी वोटींग चालू जालें. वोटींग एज पर माय दीस थिंग माय कॉन्शियन्स ऑल्सो एंड माय पार्टी डिक्टेट आय वोटेड फॉर दीस थिंग काँग्रेस कॅन्डिडेट. म्हाका सांगूंक येवंक ना. म्हज्या एका काँग्रेसाक मारलो. बीजेपीचे बी कोण अपरेज जाल्ले म्हाका कोणें प्रेज जालें म्हाका कितें आमी बीजेपी केन्ना आमी सपोर्ट म्हणून केलो ना. तुमकां बीन डावट आहा कोणाचेर कोणी मारला क्रॉस वोटिंग केला बीन? सावियो तेंचो पार्टी साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तो जेवलो. तेजे पयलीं तुमचे चल आसले क्लीप गेले तो इलेक्शन जेन्ना MLA इलेक्शन जालां तेन्नाच तेजे तो पयशे घेता तो चल आसतलें तो डिफेक्ट जावपाक तोच मेन आसतलो तांचो. सो तेणी केला म्हणटा तुमी क्रॉस वोटिंग? तेंच्या कोणी केलो आसतलो न्हू. वोटिंग तुम्ही केला ना, साबेन करूंक ना न्हू. सावियो तांकां डिक्टेट दिलो आसतलो कोणाच्या तेंच्या कॅन्डिडेट काँग्रेसाच्या. ते ब्लेम आमची घालपाक कित्याक सावियो डजंट वॉन्ट एलायन्स. कित्याक तो एलायन्स केल्यार तो भायर पड न्हू. सो तेणें तेश केलो आसतलें सावियो.